मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू वन मोर न्यू व्लॉग। तर कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली आणि आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी। तर भायर न्ही असले वत आसा जाणा, पावसाचे दीस एक्चुअली, बट भायर पळयत न्ही जाल्यार पावसाचे दीस अशे दिसत ना, सामके कडक अशे वत। आणि काल न्ही आमी असल्याच ह्याच वताक न्ही मार्केटान गेल्ली आणि तुमकां सांगता घरा कडेन पावता म्हटल्यार इतले तकली बी दुखपा लागले ना, सामके कडक वत, जशे गरमेच्या दिसांनी आसताले पळय फाटल्या मे म्हयन्यान बीन अशे सामके कडक वत आशिल्ले। सो त्या वतान आनी भायर सरपाक मनत येना। काल म्हाका येना म्हटल्यार जबरदस्ती घेवन गेला मार्केटान की नुस्तें पळोवपा लागून। आनी भायर पळयात कसले वत ते, पळयात सामके कडक कशें वत आसा। आणि एक्चुअली भायर न्ही इतले कडक अशें वत आसा। स्टील कपडे पळयात हांवें स्टँडाचेरच घातले। भायर परत म्हणल्यार पावस येयलो जाल्यार मागीर परत भायर भितर नाचपाक पडटा न्ही, तेका लागून म्हटलें आसूं हांगाच घालया अशें म्हणून, भितरूच दवरया मागीर ते वयर वच परत घेवन यो अशें म्हणून। आतां रांदता मागीर परत वयर धांवपा पडटा न्ही, तेका लागून। आनीक अशें मागीर सपोज रांदून बी जालें कंटिन्यू वत असलें जाल्यार मागीर घालपाक जाता, एक अर्दवर भितर कपडे सुकतात, चड टेन्शन अशें ना। तेका लागून आसूं म्हटलें सकाळीं घातलें, आतां राती मशीन लायिल्लें। आनीक आतां न्ही टायम 10:15 सुमार जाल्या, चड व्हडलोसो कांय टायम जालो ना, जस्ट 10:15 जाता तें आसा। आणि सकाळची जी मॉर्निंग रुटिनाची जी कितें कामां बिमां आसा पळय ती सगळी कंप्लीट जाली। ब्रेकफास्ट, न्हावप धुवप, क्लिनींग, झाडप बिडप, ते सगळें जें कितें काम आसा पळय सगळें जालें कंप्लीट। हो गेलो आपल्या कामाक आनी आयज हो बेगीनच गेल्लो। तर तो हो बेगीन गेलो म्हणटकीर म्हाजी कामां जी आसा पळय ती बेगीनच जाता। आनी आतां रांदपाचो वार। तर आतां रांदपाक जाय। काल नुस्तें बी घेवन आयिल्लीं न्ही आमी, तें नुस्तें बीन आसा सगळें। आनी जशें की तुमकां काल हांवें सांगलें की आयज तुमच्या वांगडा हांव रेसिपी शेअर करतलें म्हणून, तीच रेसिपी न्ही आयज तुमच्या वांगडा शेअर करता। जर तर तुमी काल म्हाजो कोणें व्हिडिओ पळोवना, जावं कोणाक थोडे खबर ना, याद ना न्ही कसली रेसिपी शेअर करपाची, जाल्यार ते बी सांगता। आयज न्ही तुमच्या वांगडा हांव कालवां जी आसा पळय न्हू तेजी रेसिपी शेअर करतलें। काल आमी मार्केटांतल्यान येता आसतना कालवाची मास जी आसा पळय ती घेवन येयल्ली आमी येता आसतना। ती सगळी क्लीन बी करून हाडलेली हांवें। तितून भितर न्ही बारीक एक कुडको शिपलेचो बी आसता खंय, तो थंय तेंचे कडल्यान निवळ करून हाडलेलो। सो तेजी रेसिपी जी आसा पळय न्हू ती आयज हांव तुमच्या वांगडा शेअर करता। आनी कितें जाणा, आतां ती कालवां जी आसा पळय न्हू ती खूब भशेन करपाक मेळटा। मसाल्याची करपाक मेळटा, बेश्टे हुमण टायप करतात, मागीर सुक्का करता, धबधबीत टायप करता, खुबशे भशेन करता। हांव तुमच्या वांगडा न्ही आयज मसाला ग्रेवी जी करता पळय तेजी ती रेसिपी शेअर करतलें। कशें करता तें आतां हांव तुमच्या वांगडा रेसिपी शेअर करता म्हळ्यार ट्राय करता की जाता तितली इन अ शॉर्ट वे, कमी टायमा भितर जावपाची अशी। सो तशीच रेसिपी न्ही आयज तुमच्या वांगडा हांव शेअर करतलें। चलात तर पयलीं किचनान या, रेसिपी जी आसा पळय न्हू ती करून घेवया आनी मागीर न्ही थोड्या वेळान मेळया। भायर न्ही मातशी दमटीशी जाल्या, पावस येता दिसता, बरें जालें हांवें कपडे घालूना ते, अशें जाता न्ही। कपडे बी घातले न्ही वयर वचपाक पडल्यार रोखडे जाल्यार बेजार येता। आनी इफ सपोज कपडे घालूना आसूं नाका अशें म्हणून अशें भितरूच दवरलें न्ही आनी पावस येयलो जाल्यार मनाक बरें दिसता, सॅटिस्फिकेशन, म्हाजो डिसिजन रायट आशिल्लो, वयर वचूं ना तें बरें जालें अशें म्हणून म्हाका तर अशेंच जाता। चलात तर ह्या भितर पयली रेसिपी जी आसा पळय ती करून घेवया। व्हडलोसो कांय टायम जालो ना, 10:15 जाता तें सुसेगाद रांदपाचें। नॉन व्हेज न्ही, सुसेगाद करया। चलात तर या भितर पयलीं हांव सय बी सगळी जी आसा पळय न्हू कातून घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां थोडीशी तयारी करता आनी। तर ही पळयात हांगासर कालवां जी आसा पळय न्हू, मागीर कालवाची मासा जी आसा पळय ती हांवें फ्रिजांतल्यान काडून न्ही बरी धुवन बी घेतल्या। एक्चुअली न्ही काल हाडटा आसतनाच ती काडून निवळ बी करून हाडलेली तेंचे कडल्यानच, म्हळ्यार तेंकां न्ही भितर न्ही एक बारीक शिपलेचो कुडको आसता, तो आमकां मागीर निवळ बी करपाक कळना जाल्यार सारको, अशें म्हणून तेजे कडल्यानच न्ही हांवें निवळ बी करून हाडलेलें। तर सगळ्यात पयलीं न्ही आतां हेका मीठ लावन घेवया आमी। हांव न्ही हांगासर 1.5 चमचो सुमार हेका मीठ लावन घेता आनी मीठ लावन न्ही अशें मिक्स करून घेवपाचें। आनी तेका न्ही तुमी कितलेंय उदक जें येता तें निस्तायत रावलें सुद्दां न्ही जाल्यार उदक हें मातशें सुटत रावता। सो तेका लागून कांय तुमी टेन्शन घेवपाची गरज ना। हें न्ही बरें मिक्स करून घेवया आनी मिक्स करून जाल्या उपरांत काडून आमी आतां हें धांपून सायडीन दवरुया आनी मुखाल्ली तयारी म्हळ्यार मुखाल्लो प्रोसिजर आसा पळय तो करून घेवया। म्हळ्यार उदक हें मातशें आसताच तेका, तितून कांय प्रॉब्लम ना। तर हें काडून हांव सायडीन दवरता।
तर नेक्स्ट न्ही आमी हांगासर सय जी आसा पळय न्हू ती भाजून वाटून घेवपाक जाय. तर त्याच्या खातीर हांवें हांगासर घेतल्या एका नाल्लाची सय. ही तुमकां हांगा सय दिसता पळय न्हू ती एका नाल्लाची आसा. म्हाजी मास जी आसा पळय न्हू कालवाची मास ती बी मातशी क्वॉन्टिटी चड आसा न्ही ताका लागून हांवें एका नाल्लाची सय घेतल्या. नेक्स्ट हांगासर एक मिडियम असो कांदो रफली चॉप करून घेतला. आनी नेक्स्ट हांवें हांगासर 3-4 ग्रीन चिली आनी थोडीशी लसूण जी आसा पळय न्हू लसणीच्यो पाकळ्यो त्यो घेतल्या सोलून ह्या प्रमाणे अश्यो. आनी ह्यो ग्रीन चिलीज. तर हे सगळ्यांनी आमकां आतां भाजून घेवपाक जाय. तर हे न्ही आमी पयलीं सगळें भाजून घेवया. आयदन जें आसा पळय न्हू तें आमकां पयलीं तापोवन घेवपाक जाय. मागीर न्ही आयदन तापल्या उपरांत आमी हितून तेल घालून घेवया. तर गॅसाची फ्लेम एकदम लोवाचेर दवरून न्ही आयदन हांव पयलीं तापोवन घेता. आयदन हांगासर तापलें आसा. आतां न्ही हितून हांव तेल घालून घेता. आयदन बरें तापोवन न्ही 1-2 चमचे सुमार तेल घालपाचें हितून. जशें तेल तापले उपरांत रोखडेंच हितून कांदो घालता. कांदो न्ही हितून 1-2 मिनटां फ्राय करून घेवपाचो. मातसो असो मोव पडसर. आनी रोखडीच न्हू आमी हितून ग्रीन चिली आनी गार्लीक जी सोलून घेतल्या पळय न्हू ती घालून घेवपाची. तर ग्रीन चिली जी आसा पळय न्हू ती हांव मोडून घालता. डायरेक्ट घातल्यार ती फटफट करून फुट्टा मागीर. सो मातशें मोडून घालता. आनी ही लसूण. आतां कांदो लसूण आनी मिरसांग जी आसा पळय न्हू ती आमकां बरी भाजून घेवपाक जाय. कांदो आनी बरो गोल्डन ब्रावन जाये मेरेन हें सगळें आमी आतां बरें भाजून घेवया. हांगासर कांदो जो आसा पळय न्हू तो बरो फ्राय जाल्लो आसा. आतां न्ही हितून सय घालून घेता. ही हांवें हांगासर एका नाल्लाची सय घेतल्या. ती न्हू आमी आतां कांद्या वांगडा बरी भाजून घेवया. सय आनी कांदो जितलो भाजता पळय न्हू तितलो न्ही ग्रेवीक बरो टेस्ट येता. सो ताका लागून बारीक गॅसाची फ्लेम दवरप. सामकी लो दवरून न्ही आमकां आतां बरें भाजून घेवपाक जाय. सो एक 5 मिनटां सुमार न्ही ही बरी आमी भाजून घेवया. तर हे पळयात हांगासर सय आमची बरी भाजून जाल्ली आसा. आतां न्ही हांव हितून गरम मसालो घालून घेता. बारीक चमचो जो आसा पळय न्हू 2.5 चमचे सुमार हांव हांगासर गरम मसालो घालता. आनी तेचेच वांगडा न्ही अर्दो चमचो हळदीचो पावडर. आनी हे बी घालून न्ही एक जस्ट 2 मिनटां खातीर न्ही आमी सये वांगडा भाजून घेवया. चड न्ही एक 2च मिनटां खातीर लो फ्लेमीचेर मातसो न्ही मसालो बी जो आसा पळय न्हू तो बरो गरम जावन येता. आनी ताका लागून अशें कंपल्सरी ना की सये वांगडा भाजपाकच जाय म्हणून. तुमी न्ही डायरेक्ट मिक्सरान घालून वाटल्यार बी जाता. बट असो बी घालून भाजलो न्ही सये वांगडा जाल्यार टेस्ट आसा पळय न्हू तो मातसो मसाल्याचो आनी चड बरो येता. सो मातसो परतून घेतल्या उपरांत गॅसाची फ्लेम न्ही हांव बंद करता. आनी ही सय न्ही आमी आतां थंड जावपा खातीर सायडीन दवरया. आनी थंड जाल्या उपरांत वाटून घेवपाची मागीर थोडेशें उदक घालून. चड बारीक वाटप ना मातशें मिडियम अशें वाटून घेवपाचें. तर हें अशें हांव आतां सायडीन काडून दवरता थंड जावपा खातीर. तर ही पळयात हांगासर मिरसांग जी आसा पळय ती हांवें ग्रायंड करून घेतल्या. चडी मोठी ना चडी बारीक ना अशी ग्रायंड केल्या. सामकी फायन बी पेस्ट करूं ना आनी मोठी बी दवरूं ना. तर न्ही ही आतां आमी अशीच काडून सायडीन दवरया. आनी मुखाल्लो प्रोसिजर म्हटल्यार तडका बी जो दिवपाचो पळय न्ही फोडणी बिडणी घालपाची तें सगळें करून घेवया. आमचें आयदन तापलें. हितून आमी तेल घालून घेवया. एक मोठो चमचो भर न्ही हांवें हांगासर तेल घालून घेतलां. तेल तापले उपरांत सगळ्यात पयलीं हांव हांगासर हितून चिमटी भर न्ही जिरें घालून घेता. नेक्स्ट हांगासर हितून थोडीशी मेथी आनी थोडेशें न्ही उडीद दाळ. मेथी आनी उडीद दाळ बरी फुडले की ना तितून आमी कांदो जो आसा पळय तो घालून घेवया. हांगासर न्ही हांवें एक बारीक असो कांदो फायनली चॉप करून घेतला. सामको बारीक असो कांदो घेतला कित्याक की आमी वाटपाक बी कांदो घातला न्ही ताका लागून. तर हो जो कांदो आसा पळय न्हू फायनली चॉप केल्लो आमी तेलान न्ही आतां मातसो बरो भाजून घेवया.
हो पळयात हांगासर कांदो जो आसा पळय तो आमचो बरो फ्राय जाल्लो आसा। आता न्ही आमी हितून बारीक चॉप केले टमाट घालून घेवया। एक न्ही बारीक अशे टमाट हांवें हांगासर चॉप करून घेतला। टमाटाची सायज जी आसा पळय मातशी बारीकच घेतला नाल्यार मागीर आंबट जाता न्ही अशें म्हणून। आता न्ही टमाट आमकां मातशें मेल्ट जाय मेरेन हितून तळसून घेवपाक जाय कांद्याच्या वांगडा। टमाट न्ही हांगासर आमचें बरें मोव पडला। आता न्ही हांव हितून थोडीशी न्ही जिंजर गार्लीक पेस्ट घालून घेता। चड घालूना थोडीशी न्ही जिंजर गार्लीक पेस्ट घालून घेतल्या कित्याक की हांवें सोय भाजता आसतना हितून लसूण घातल्या न्ही ताका लागून मागीर तो सामको तोंडार मारता न्ही लसणीचो वास अशें लसणीचो फ्लेवर अशें म्हणून। आनी जिंजर गार्लीक पेस्ट घातल्या उपरांत न्ही रोखडेच हांव हितून घालून घेता बटाट। हांगा न्ही हांवें पातळ अशे न्ही बटाट उबे चिरून घेतल्या। पातळ हेकाच लागून की शिजपाक बऱ्याक पडटा आनी दाट दवरले की शिजपाक टायम लागता ताका लागून पातळ अशे बटाट घेतल्या उबे चिरून। आनी ही मीठ लावन दवरलेली कालव्याची मासत जी आसा पळय ती बी घालून घेता। मिक्स करून घेवया। तर न्ही हांव थोडोसो रेड चिली पावडर घालता आनी तेचेच वांगडा थोडोसो हळदीचो पावडर आनी हे न्ही अर्दी वाटी सुमार हांव हितून उदक घालून घेता। बरें मिक्स केले उपरांत न्ही हे आतां हांव शिजोवन घेता एक 10 मिनटां खातीर। बटाट आनी ही मासा जी आसा पळय न्ही कालवाची ती बरी शिजपाक जाय सो ते मेरेन न्ही हांव शिजोवन घेता। आनी ही मासा जी आसा पळय तांकां शिजपाक ती मातसो टायम लागता बरी शिजोवपाक पडटा ताका लागून मातशी धापून 10 मिनटां एक हांव ही शिजोवन घेता। आतां गॅसाची फ्लेम जी आसा पळय न्हू ती मिडियमाचेर करता आनी ही आतां शिजपाक दिता। ही ग्राइंड केल्ली सोय हितून घालून घेता। मिक्स करून घेवया हे आमी आतां। तुमकां जशी हेजी कन्सिस्टन्सी जाय पळय न्हू जितले दाट पातळ ते प्रमाणे उदक घालपाचें। बट पातळ आवडटा म्हणून सामकीच पातळ बी करप ना मातशी दाटसर अशी दवरपाची। ही पळयात म्हाजी कन्सिस्टन्सी पळोवन तुमकां कळ्ळें आसतलें की कशी दवरपाक जाय ती एक आयडिया अशी तुमकां। तर हितून आतां हांव मीठ घालून घेता। मीठ घालता पळय तेन्ना मातशें अदमासान घालपाचें कित्याक की आमी पयलीं मासा जी आसा पळय न्हू तांकां बी मीठ लावन घेतलेलें आसा न्ही ताका लागून। तेजेच वांगडा हांव हांगासर एक मॅगी क्यूब घालून घेता। मिक्स करून न्ही हेका आमी मातशें एक 5 मिनटांनी खतखतो काडून घेवया। बरो असो खतखतो येवपाक जाय आनी आमी जे आतां मसालो वांटून घातला पळय न्हू म्हणल्यार मिरसांग जी वांटून घातल्या पळय सोय ती बरी शिजपाक जाय तशें आमी हेका आतां खतखतो काडून घेवया। 5 मिनटां सुमार न्ही हे हांवें बरें खतखतून घेतलां। आतां हितून भिंडाची सोलां एक 2-4 आनी वयल्यान कोरिएंडर मातशें मिक्स करया। आनी आतां सोलां आनी कोथमीर जी घातल्या पळय न्हू आमी ती वाफेरच शिजोवन येतली। सो अशा रितीन हांगासर आमचे मासाचे तोंडाक जे आसा पळय न्हू ते रेडी जाल्ले आसा। गॅसाची फ्लेम बंद करया आनी 2 मिनटां थापून सायडीन दवरया आनी मागीर जेवता पळय न्हू तेन्ना मागीर तुमकां हांव सांगता टेस्ट करूं की कशें जाता तें। पळयात हांगासर सो थिकनेस बी तुमी पळोवपाक शकता। चड पातळ अशें करप ना मातशें धबधबीत अशें दवरप। तुमी हेका आतां कालवाच्या मासाच्या तोंडाक म्हणपाक शकता धबधबीत म्हणपाक शकता जावं मसाला ग्रेवी जे तुमी नांव दिवपाक आवडटा तें तुमकां। तर ह्या धापून आतां हांव काडून सायडीन दवरता। तर हे पळयात हांगासर आमचे कालवाचे तोंडाक जावं कालवाचे धबधबीत जे आसा पळय न्हू ते रेडी जाल्ले आसा तुमी पळोवपाक शकता। बरें गरम गरम आसा आनी वास बी बरो सामको घमघमी सुटला। चिकनाक बी कसो वास येता पळय न्हू त्या प्रमाणे हे हांगासर बटाट आनी ही मासा।
जालें म्हाजें रांदून बीन सगळें. आतां न्ही उदोळ जाल्लें, आतां न्ही 12:15 सुमार जाल्यार, 11:45 सुमार म्हाजें रांदून बिनून सगळें जाल्लें काम. आनी हांव हांगा बसलां हेजो वेट करीत, पळोवया हो केन्ना येता तो. एक्चुली बेगीन गेल्लो, वयता आसतना म्हणटालो की बेगीन येतलो म्हण आयज, नाल्यार तुमकां तर खबरच आसा ताका 1:30, 2, 2:30 असोच टायम जाता. पळोवया, हांवें बी अजून कॉल करूना. रांदून जालें, शीत केलें आनी तुमकां जी रेसिपी दाखयला पळय मांसांचें तें तोंडाक तें केलां. आनी नुस्तें भाजपाक जाय, सुंगटां निवळ करून मॅरिनेट बी करून दवरल्या. हो येयलो की मागीर नुस्तें भाजपाचें, अजून टायम आसा न्ही, 12:15 जाता तें. पळोवया केन्ना येता तो. आनी भायर वत, कड्याकाचें वत पडलां, कपडे घातले जाल्यार सुकता आशिल्ले. अशें चिंत्ता आतां घालूं काय म्हणून वयर. तर पळोवया हो केन्ना येता तो. नुस्तें बिस्तें भाजया, जेवया. आनी हो येयलो की ना मागीर तुमकां हांव टेस्ट करून सांगपाक लायता. युजली होच सांगता तुमकां की कशें जालां कितें तें. आयज बी हेकाच सांगता तुमकां सांगपाक. तर पळोवया, वेट करया हेची. टायम जावन न्ही अजून जेवपाचोय बीन. मेळया मागीर थोड्या वेळान. सांजची न्ही आतां 5 सुमार जाल्या आनी आयज बी पावस ना. सकाळच्यान सामकें वत आनी हें आशिल्लें. आतां तरी मातशी दमटी अशी जाल्या, नाल्यार भरपूर कडक कशें वत आशिल्लें. आनी सांजची 5 जाल्या. जाणा तुमकां हांवें सांगलें न्ही की दनपारां रेसिपी जी तुमकां शूट करून दाखयली पळय ती हो आयलो की टेस्ट करून सांगता म्हणून, मागीर हेका रिव्यू दिवपा लायता म्हणून की कशी जाल्या ती. बट एक्चुली जालें कितें जाणा, हेका येवपाकच लेट जालो. कितल्या येयलें रे तूं आयज? 2 नंतर कितें आयलो हो. आनी मागीर तेज्या नंतर येयलें की तुमकां सांगलेंच मागीर जेवण बिवण सगळें रेडी आशिल्लें, हेजीच वाट पळयतालें. हो बेगीन येता म्हणून सांगून गेलो, पण 2 जावन येयलो 2:15 सुमार. तर मागीर येयली, हेका बी भूक लागलेली खंय. तर बेगीन वाड म्हणपा लागलें, हेका बेगीन वाडलें. आनी जेवता करता म्हळ्यार विसरोनच गेलें की तुमकां रिव्यू सांगपा जाय आशिल्लो म्हणून. आतां सांग रे कशें जाल्लें तें मांसांचें, कालवाची मांसां. कालवा मातसो म्हणटकीर तेजें तें कशें केलां एक्चुली बरें जाता. बट तें आमी केल्लें आनी चड बेटर जाल्लें. मस्त जाल्लें न्ही मसाल्याचें. आनी बरें दाट बी जाल्लें सारकें. तर बरें जाल्लें. आतां हेणें कितें सांगलां तें तुमकां कितलें आयकलें खबर ना. इफ सपोज तुमकां आयको येवना न्ही, परत तुमी न्ही मातसो आवाज बी वाडून आयकून घेयात. आतां सांजची 5 सुमार जाल्यार अशेंच बसलेलें हांगासर. पयलें आपूण आवाज वाडयना खंय, तुमी वॉल्यूम वाडून पळया खंय पळय कसलो तो. तर बसलेली आतांच हांगासर. आनी काल हेणें पावसाक भिजोन गाडी धुयल्ली न्ही, तर आतां कवर घालता गाडयेक. ते पळय ते वयर पळय तुमकां हांगा दिसता आसतलें सगळें ब्लॅक कलर, ते वयल्यान टॅरसी वयल्यान पडटा. शेळ्याचे कुडके जे आसता सुकले म्हणटकीर शेळो पडटा पळय तसो. सो मागीर न्ही ते घास घेवन रावता आनी मागीर गाडी खंय काडली की बुरशें दिसता. बेश्टें उदक बिदक मारल्यार वचना तें. ताका लागून तो कवर घालून दवरता. कवर घालून दवरता सो धाकटा पावस येयलो जाल्यार मागीर हें जातलें न्ही अशें म्हणून. तर जस्ट बसलेली. च्या जाय खंय ताका. हेवटेन पावसान मातसो काळो कसो केला. च्या जाय खंय ताका. म्हाका जाता गरम, हांगा पावस ना कांय ना. च्या दी खाता, च्या करता इल्लीशी. आनी डेली आमचो रुटीन आसता ह्या दिसान च्या करपाचें आनी मस्त खोबरे मारीत बसपाचें न्ही रे. ह्या दिसा हेच आमचें. आयज पावसा लागून बेजार न्ही अशें म्हणून तो वचना. एकूच टायमाक काम सगळ्यांक करून येता. कितें आनी मागीर म्हाका सांगून वता हांव वयता आसतना. येता 12, 12:30 म्हटल्यार. आनी मागीर येता कितल्या 2:30, 2 सो आयज न्ही म्हाका मातशें भितरलें झाडांक उदक घालूं जाय. आनी पळोवया, सगळे झाडांक उदक घालून घेता. पयलीं हे केलें च्या करून दिता आनी मागीर झाडां उदक घालता. सो मेळया तर आनी थोड्या वेळान. जस्ट न्ही आमी पावस म्हणटा म्हळ्यार कसलो पावस येवपा लागलो जाणा. वारो बीन पळयात मस्त सुटला हरकान. त्या सायडीच्यान भरपूर पावस पडटा. आनी आमी हांगासर च्या पिता. सांजच्या टायमार आमगेली च्या. आयज कितें खाता रे च्यायेक? बटाटा शो, ब्लॅक टी आनी मागेली आयस्क्रीम. हेणें येता आसतना दनपारां आयस्क्रीम हाडलेली. सो म्हाका न्ही पावसाक न्ही अशें भरपूर पावस बी पडटा पळय तेन्ना लोकांक कडक कशी च्या जाय आसता, तेन्ना म्हाका आयस्क्रीम जाय आसता. जावं थंडे दिसांनी भरपूर थंडी पडटा पळय, कडक सारकी सकाळ फुडें उठपा जायना पळय न्हू, तेन्ना बी म्हाका आयस्क्रीम खावपा लायक तसल्या दिसांनी. आनी ही दोगांय हांगासर शो खाता.
हे काय आम्ही न्हाणयले कशा हाती मेळनाशिल्ले जबरदस्तली मातशें न्हाणयला न्हाणत नाशिल्ले तेका बेल्ट हाडपा आतां तेका बेल्ट बी हाडपा जाय ते खंय वयता तेका घुंगरू घालता तेका ना ते घरां भितर बी सल्ल्या कळत ना एक्चुअली तेका आमी घरां घेयना बट आमचो आवाज बी ना जाल्यार येता तें आमकां सोदीत मागीर तेका लागून हाडपाक जाय सद्या पावस च्या आनी आईस्क्रीम इतलेंच तर मस्त अशें पावस पडटा न्ही आतां स्टार्ट जाला तर आमी च्या पिता एन्जॉय करता आनी तेच्याच वांगडा व्हिडिओ बी जो आसा पळय न्हू तो बी हांगाच एंड करता न्ही रे बाय बाय चला तर मेळया फाल्यां सांजचे 6 वरांचेर आनी एक नवो आनी इंट्रस्टींग असो व्हिडिओ घेवन तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग बाय बाय तेका आनी दी खंय दिता पात्रांव दितलो